सध्या साश्टीन चोरांक बरे दीस आयल्यात। बुधवारा फांतोडेर न्हावेले नागमोडे ग्रेसेन्सिया कारवालोचे घर फोडले। चोरांनी तिचे हात आनी तोंड बांदून हांगा वयल्यो भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो आनी बाकीचे सामानूय व्हेलें। राती 2:30 ते 3 मजगती ही गजाल घडली। 4 चोरांची टोळी आशिल्ली। हे घडटना घरांत तिचो पूत, सून आनी भुरगीं आशिल्लीं, मात कोणाकूच पत्तो लागलो ना। मंगळारचे राती रायां असोच बंगलो फोडिल्लो। 2:30 सुमार हांव उठोली, टॉयलेटान गेलें आनी मागीर वचून हांव कामांचेर न्हिदलीं आनी रोखडी न्हीद पडों ना म्हाका आनी थोड्या वेळान लायट हांवें ऑफ केली आनी मागीर म्हाका न्हीद पडली। सडनली चौग जाण येवन उबे रावले म्हजे बोगले कामांचेर आनी म्हाका सारकें हें केलें, एनसर्कल केलें। एकल्यान हाती दवरलो, हात हाटले हांव, हात हाट्यान बांदलो आनी हांवें केलें मातशें भिलें हांव। तेन्ना म्हजें तोंड धांकलें, बांदलें तोंड आनी मागीर हांवें जाप काडूंक ना। रोखडेच तेणी इतू फास्ट हाती कांकण ओडिली, गोड्या सोरपड काडली, बोटां मुदी काडल्यो आनी थिंगा मेजा चाय आहलो ती काडून गोडरेजी लागोत कामां पडयली तेणी, पूण ती लागोन ना तेंकोडे आनी मागीर रावूंक ना। हें सगळें आलमारी उडची करून सगळ्यान चॅक केलें तेणी आनी धांवले रोखडेच। कोण आहलो आनी घरान? म्हजे बोगले कोण नासलोलो। आनी घरान कोण नासलो? आहा, चेडो, सून, कांय कळना, भुरगीं ना, तांकां कांय कळना। उजरो राय वाठारांतल्या एका बंगल्यांतल्यान चोरांनी 1.5-2 लाखांचो हात मारलो। ह्या बंगल्यान 5वे फावट चोरी जाल्या। घरांत एलिझाबेथ कार्दोस एकलीच रावता, तिचो घोव भायर आसता। चोरांनी बंगल्याच्या सकयल्या फ्लोराचे जनेलाचे ग्रिल कापले आनी भितर घुसले। घरकान्न वयल्या फ्लोरार रावता। चोरांनी भांगराची सरपळी, म्हारग घडयाळी, सोऱ्याच्यो बाटल्यो, विदेशी चलन आनी हेर सामानाचेर हात मारलो। Thieves are typical thieves for money and gold. I think these things are happening is more because I think maybe that there was less surveillance this side, and second, it's believed they will target this type of houses. So I think we should make aware, we should be aware, and we should see that surveillance is increased. There has been a robbery early morning, could be somewhere around 3 AM or so, we don't know. The occupant of this house was a single lady who was sleeping alone upstairs. And whatever happened on the ground floor. There's jewelry and some foreign currency, and also imported watches have been taken away by the culprits, whoever were responsible for this. And this is unfortunately this is the 5th time that has been happening in the same house. And I request the responsible authorities to kindly take necessary actions. Specifically in these areas where it is quite remote, there is no kind of security for people who are there living all by themselves. Yeah, the total cost of the robbery that's happened is amounting to approximately 1,92,000 rupees. Okay, and there have been watches, jewelry, and also foreign currency that has been robbed. चालू रणजी ट्रॉफीन गोंयच्या पंगडाक अजून एकूय जैत मेळूंक ना। 3 मॅची उपरांत गोंयचे फकत 2 पॉयंट जाल्यात। परवरी जावपा आशिल्ले फुडल्या मॅचीन गोंय त्रिपुरा बरोबर खेळटलें। त्रिपुराची परिस्थिती गोंयच्या परस बाद आसा। तांकां गोंय हारोवंक शकतले अशी आस्त कोच नुवान झोयसा बाळगून आसा। ह्या सिजनान गोंयच्या पंगडाकडच्यान बऱ्या कामगिरीची आस्त राज्यांतल्या क्रिकेट मोग्यांक आशिल्ली। हाचे मुखेल कारण म्हळ्यार आदलो श्रीलंकन फास्ट बॉलर नुवान जॉयसाची गोंयचो कोच म्हूण नेमणूक। पूण खेळगड्यांनी अजून मेरेन जॉयसा खाला खेळटना जाय तितल्यो सुदारणा करूंक ना हें दिसून येता। अजून मेरेन ह्या सिजनान गोंयच्यो 3 मॅची जाल्यात, तातूंत गोंयान हिमाचल प्रदेश आनी महाराष्ट्रा आड ड्रॉ केल्यात, जाल्यार जम्मू आनी काश्मीरा कडेन मार खाला। ह्यो 3 मॅची गोंया भायर जाल्ल्यो। फुडली मॅच गोंयान जातली म्हूण गोंयचे खेळगडे नेटान कामगिरी करतले अशी आस्त आसा। तशेंच फुडली मॅच त्रिपुरा कडेन आसा म्हूण गोंयच्या प्लेयरांक तांकां हारोवपाचें कॉन्फिडन्सूय आसा। त्रिपुरा पंगडान आतां मेरेन 4 मॅची खेळ्ळ्या आनी सगळ्यो हरल्यात। गोंयच्या खेळगड्यां कडेन टॅलंट आसा, पूण ताणें मेहनत आनी जिद्द दाखोवची पडटली। तशें जाल्यारूच ह्या रणजी सिजनान
गोंयचो दर्जो वाडटलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.